जुआंवाचें पयलें पत्र चॅप्टर 2 जेजू पातक्यांचो शारोती. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक कोच्चें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलीं जाल्यार बापा मुखार आमकां सगळेच वाटेन देवाक मानता तसलो एकलो शारोती आसा, तो जेजू क्रिस्त. तोच आमचीं पातकां नाटक कोत्ता ती बोळी, आमचींच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराची. देवाच्यो आज्ञा पाळप भोव करून मोगाची आज्ञा. जोतोर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटाव, आमी ताका वळखला म्हूण हे खुणे वरवीं गमून येता. म्हाका ताची वळख आसा. जीं कोण अशें म्हणटात पूण ताच्यो आज्ञा पाळिनात तीं मनशां फटकिरीं. असल्या मनशां सवें सोंतना. पूण ताच्या उतराक पाळो दितात तीं देव आमचो कितलो मोग कोत्ता तो संपूर्णतायेन वळखूंक पावल्यांत. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसाव म्हूण आमकां कळोन येता. जीं कोण देवा सवें आपूण आसात म्हूण सांगतात, तांणी जेजू चल्लो तशेंच चलचें. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, हांव तुमकां नवी आज्ञा बरोवन धाडिना, पूण एक आदली आज्ञा सुरवातेक थावन तुमी घेतल्या तीच. ही आदली आज्ञा म्हणल्यार तुमी पयलीं थावन घेतलो तोच संदेश. तरी आसतना हांव तुमकां नव्यान बरोवन धाडटां ती खरेंच नवी आज्ञा. कारण कालोक उबून वेता आनी खरो उजवाड परजळूंक लागलो. जीं कोण आपूण उजवाडांत आसात म्हणटात पूण आपल्या भावाक वा भयणीक जळटात, तीं आजून कालोखांत आसात. पूण जीं कोण आपल्या भावा भयणीचो मोग कोत्तात तीं उजवाडांत जियेतात. तांकां आडोन पडोशीं करूंक कांयच ना. आपल्या भावाचो वा भयणीचो द्वेस कोत्तात तीं काळोखांत आसात आनी काळोखांत चलतात. असलीं मनशां आपूण खंय वेतात तें तींच नकळत, कित्याक काळोखांत तांचे दोळे कुड्डे केल्यात. संवसाराक पाट करप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, ताचे नांवीं तुमचीं पातकां भोगसल्यांत देखून तुमकां बरयतां. आवय बापायनो, अरंबाक थावन आसा ताका तुमी वळखूंक पावल्यांत. तरणाट्यांनो, तुमी नश्ट्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयतां. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयलां. आवय बापायनो, अरंबाक थावन आसात ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयलां. तरणाट्यांनो, तुमी बलिश्ट जाल्यान देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नश्ट्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयलां. संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोत्तात त्या मनशां सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची मोर्यादी भायली वंडोवणी, दोळ्यांची लोभी आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाश जातात, पूण जीं कोण देवाची खुशी पाळटात तीं सासणांक तोखतात. जेजूचे दुस्मान. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्ताचो विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ताचे विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमचे सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो दिवन देवान मागल्यांत आनी अशें तुमकां सगळ्यांक वळख मेळ्ळ्या. म्हणटच स्वताची वळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फट उपजना देखून अशें तुमकां बरयता. फटकिरी कोण? जेजू क्रिस्त म्हूण
मानून घेनात ती हीच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय ती मानून घेनात. जी कोण पुताक वळखून घेनात तांकां बापूय ना, पूण जी कोण पुताक वळखून घेतात तांकां बाप आसा. तुमी जाल्यार जो संदेश अरंबाक थावन आयकला तो तुमच्या काळजांनी सदां सांबाळात. सुरवातेक थावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तोगलो जाल्यार तुमी पुता सवें आनी तशेंच बापा सवें रिगलोलीं आसतल्यात. ताणेंच तुमकां ही बासावणी केल्या. सासणीक जिविताची बासावणी. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडचो तुमी पवित्र आत्मो घेतला. तो तुमचे सवें आसा म्हणटच दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणेची तुमकां गरज ना, पूण ताचो आत्मो तुमकां सगळी शिकोवन दिता. आनी ही ताची शिकोवन खरी फटकिरी न्हय म्हणून तांचे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी जेजू सवें रिगून रावात. देखून आतां सोपुल्ल्या भुरग्यानो ताचे सवें रिगून रावात. हे परी तो दिश्टी पडटलो त्याच्या येण्याच्या दिसा. व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी लोजेन ताचें थावन पयस वेचिना. देव सगळेच वाटेन बरो म्हूण तुमी जाणत, तर हेंय जाणो जायात जीं कोण देवाक मानता तशें जियेतात तीं सगळीं ताचे थावन जल्मल्यांत. देवाचें उतर हें.